आज इथं सकाळी पत्रकार परिषद घेतिल्ली जातून आम्ही आमचे जुलै महिन्याचो तुमकां प्रोग्राम दिल्लो की आम्ही जुलै महिन्यान एक 4 इनिशिएटिव्स करपा आशिल्ली ताजी आज आम्ही एक हाजी कार्यक्रम ऑलरेडी सुरवात केल्या 25 शेतकऱ्यांक आम्ही कसपाचो जो खर्च येता तोय आमी मदत केल्ली आसा। कोविड टायमार कितें जालां आज शेतकरी खूब दुखावला सो असल्या वेळार म्हाका दिसता आमी तांकां मदत करपाची खूब गरज आसा कित्याक आज शेतकरी आज शेतार रोयता म्हणून आमकां आज जेवपाक मेळटा। कोविड टायमार आमकां आज रियलायज जालें की ऑक्सिजन आनी जेवण हे कितले इम्पॉर्टंट हे आमकां आज कोविड टायमार कळून येयल्लें आसा। म्हणून तांकां सपोर्ट करपाक आमी आज कुडचडेचे काँग्रेस ब्लॉकान एक प्रपोजल घातलें की आमी शेतकऱ्यांक कसपाचो हेल्प करया। सो तांकां अशें जालें तर म्हजे कडेन कितें जाता तितलें करता आनी ताच्या बरोबर म्हणल्यार आनी तांकां आमी सारें वाटया। सो सारें दिलें जाल्यार एटलीस्ट तांचो आनी बर्डन इल्लो कमी जातलो। सो आज आमी 25 लोकांक नीम कोटेड युरिया आनी आमोनिया प्रोवायड केल्ले आसा। येणाऱ्या काळान फुडल्या 30 दिसांक आमचे बाकीचे कार्यक्रम जे आसा ते जायत रावतले आनी आमी तुमकां ताजी खबर पावयत रावतले। थँक्यू। आज जो प्रोग्राम जालो काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे सोशल वर्कर अमित पाटकर यांची सहयोगान तुम्ही केलो हेजेर कितें सांग पळय कितें आसा आज जो फाटलो काळ जो कोविडाचो पॅन्डेमीक काळ ताका आमकां खुबशे जाणांचो रोजगार गेल्लो आसा। आमगे शेतकरी भावांक खुबसो त्रास जाल्लो आसा। खंय तर हें लक्षांत घेवन आमी खरें म्हणल्यार आमी कुडचड्यार एग्रीकल्चरला लागून काम करपाचें आमचें इच्छा आहा की एग्रीकल्चर म्हणजे प्रिजर्व जावप फुडें उरपाक जाय। फुडली नेक्स्ट जनरेशनाक एग्रीकल्चर म्हणजे एक सद्याक बरोच हें आसा एग्रीकल्चराचे जे खातीर आमी खूब प्रयत्न करतले करपाक। म्हणून आमचे एक बारीकसो आदार आमी जेन्ना आमी कितें करया ह्या लोकां खातीर अशें म्हणून जेन्ना आमी प्रपोजल अशी डिस्कशनां येयले जाल्यार आमकां अमित बाबान सांगलें की तुमगे प्रपोजल सांगा आमी त्यो गोश्टी करया आनी त्या प्रमाणे आमी कसपाचे तांकां जे आर्थीक जो बर्डन जातालो जो पेज जातालो जे कसपा पयशे बी दिवपाक तांकां एक आदारचो आनी तेंगे कसपाचे पयशे ऑलरेडी आमी हें केला आनी तांकां साऱ्याची तेय तांकां पयशांचो खर्च जातालो थंय एक आमी तांकां बारीकशी मदत म्हणून तांकां कितली जाणां तुमी हें केलां ते आतां फर्टिलायझर 25 जाणांक आमी ऑलरेडी हांगची हें केल्लें खंय हें टोटल हें खंय सनपात आज तुमकां हें दिलां फर्टिलायझर हेजे पयलीं तुमकां कोणी सपोर्ट बी केल्लो ना कोणी केलं ना। आनी आतां हें आसा तुमी शेत रोयतात कितले जाण सुमार हांगा शेत रोयतात कितले लोक आसा 25 जाण आमी सध्या 25 जाण आसा। आतां हे पावसा टायमार शेत रोवपाक आतां हेजे पयलीं असो सपोर्ट बी जालो आतां आमी जायती वर्सां जालीं शेत रोयता म्हणल्यार आमकां आयज पासून कोणें सपोर्ट केलो ना जावं मेशिनांक जावं आमी पयलीं हातीन रोयतालीं पण आतां 2-3 वर्सां जालीं की मेशीन आमी हाडटा जावं मानेल तुमी म्हणल्यार तुमी पयशांनी हाडटा आमी पयशे घालून आमी म्हणल्यार आमकां एफोर्ड जायना की आमकां शेत रोवपाक खूब उमेद आहा पूण आमकां तें कित्याक जायना आमकां एफोर्ड जायना कित्याक एक दिसा कामेरी तें जावं एफोर्ट खूब जाता की आमकां तें भाशेन जावं कोणें तरी आमकां पुश केली जाल्यार आमी बी फुडें वचपाक शकता की आम बाबा शेत रोवपाक उमेद आहा म्हण आमकां कांय ना आमी फाटीं सरताय आमकां ते भाशेन जायना म्हण आतां तुमी तरी आमकां आदार केलो जाल्यार आमी मुखार वचपाक शकता शेत रोवपाक तरी हे एक तुमकां आदारचो हय आतां आयज थोडे आमची जो खर्च जाल्लो तो आनी साऱ्या बाबतींत आमकां थोडें कितें दिलां ताका देव बरो करूं।